असोसिएशन ऑफ टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स गोवा हाचो प्रेसिडेंट. आज आमी सराक मेळपाक आयिल्ले CLP आमचे बाबू कवळेकर की फाल्यां आमची जी मिटींग आसा ती डिस्कस करपाक आनी आमी थोडे डिस्कसूय केले कितें पॉयंट्स. सो तांकां आमी इनवायट करपाक आयिल्ले. तशेंच मिडियाच्या माध्यमान हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, टॅक्सी भावांक, टॅक्सी ड्रायव्हरांक, तशेंच जे आमकां कोण सपोर्ट करता तांकांय सांगता, फाल्यां प्लीज आमच्या ह्या मिटिंगेक तुमी एटेंड रावात. हे आमचे जे फाल्यां जातले ही फूल एंड फायनल मिटींग जातली. ताच्या उपरांत आमच्या थंयसर डिसिजन जातले आमी कितें करपाचें पळय तें, आनी बिफोर असेंब्ली आमी कितें ते स्टेप घेतले. सध्या ते ॲप्स आमी चिंतिल्ले ना आनी तेजे डिजिटल कांयच ॲप्स आमी स्क्रॅप करतलेच आनी डिजिटल मिटरचे भितर चिंततले. आनी फाल्यां आमी सगळ्या ऑल गोवा आपयला. आमचे म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत ते सगळे युनियन येतले, सगळे लिडर येतले आनी ऑपरेटर्स आमगे येतले आनी तेन्ना आमी डिसायड करतले की कितले फुडें कितें स्टेप घेवपाचे. Every time we can't say somebody is a thief, we can't say टॅक्सी बट चलयता वो टॅक्सीवालो एक चोर म्हणून ताका माफी म्हणून आयलो. तो एक सादारण गोंयकार आनी जे पडकोण चोर म्हणटाय ते कितून लिप आहाय तेणें म्हाका सांगचें. ती डेमोग्राफी चेंज करूं नाका. BJP गव्हर्मेंट डेमोग्राफी गोंयची चेंज करूं सोदिता, गोंयकारांक डिस्प्लेस करूं सोदिता. हें जावपाचें ना. आमी सगळे एक जावपा जाय. हांव कितें म्हणटा, तेंगे जो तो रेट कितें आहा, कितें डिफरन्सीस आहा, वी वील टेल देम टू करेक्ट इट. बट गोंयकारांक डिस्प्लेस करूं नाका. इन द नेम ऑफ गोंयकारांक डिस्प्लेस करप ते चोर म्हणून दॅट इज नॉट करेक्ट. आतां कितें करपाचें, डिजिटल मिटर घालपाचो, कितें करपाचो जावं कितें करपाचें, पूण एक ॲप म्हणटा बंद जावपा जाय. व्हेरी क्लियर. येस, आय एम व्हेरी क्लियर. असेंब्ली उलयतालो ॲप म्हणटा बंद जावपाचो. ॲप म्हणटा तेंची हांड मारला. 5 वर्स ते गुजा केले, फ्री वोट गेले BJP गव्हर्मेंटान. नो डावट वी आर इंडियन्स फर्स्ट, बट वेन इट कम्स टू पोटाचें, कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, दे आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड. यू कांट टेल देम दॅट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसिंग देम. ना पळय, आमचो पार्टीचो स्टॅम कसो CLPन आमी ऑलरेडी पयलींच आतां आज म्हणटा परत आयले म्हणून म्हणणें आयकून घेतलें. पूण CLPन पयलीं आमी डिसायड केल्लें की सरकारान तांकां टायम दिवचो आनी तेंचें म्हणणें आयकून घेवन तांकां कॉन्फरन्साक घेवन सगळें पावल फुडें मारचें अशें आमचे पयलींसान आमी म्हणप. त्या प्रमाणे ते प्रयत्न केलो आसा, म्हज्या वतीन जाल्लो आसा. पूण हेच तांकां आतां फुडें जे आमी कितें असेंब्लीक मांडटले जाल्यार तुमचे कडच्यान कॉन्क्रीट प्रपोजल कसो तो सांगा सारकें, कित्याक अशें आमी आयज तांकां सांगपाचो केलो. कित्याक तुमी आयज जर गोवा मायल्स नाका म्हणटा जाल्यार डिजिटल मिटर तुमी लावपाक रेडी आसा काय कितें. एटलीस्ट बाबा हें नाका, आमी तेजे बदला हें लाया, मिटर लाया अशें तुमी म्हणपा जाय न्ही. अशें म्हणून जर फुडें सरत जाल्यार तुमी बाजू मांडपा बरें पडटलें. तुमचें ओपिनियन कितें? तुमचे आमदार कितें म्हणटा तांकां जाय काय ना? तुमकां मिटर जावं तुमकां आमचो ना आमचो जाय असो न्ही. आमकां बऱ्या प्रमाणे हो प्रश्न सुट्यो जाल्लो जाय. म्हणजे अशें काय ह्या विशया भितर वेगवेगळे लोकांची वेगवेगळी ओपिनियन आहा. म्हणटकीच आमी एक तर्फे वचून फायदो ना. खंय तरी सगळ्यांक हें घेवन हो सोल्युशन येवंक जाय. आनी जे टॅक्सीनी बसपी आहात ते काही टुरिस्ट भायर जाले जाल्यार बाकीचे गोंयकार बसपी न्ही. हो लागता सगळ्यांकच लागू जाता इशू हो. बाबा आमकूच काय रुलिंगाक उपोशनाक लागता अशें काय सगळ्यांक लागता. पण एक सोल्युशन हाडटाना सगळ्यांनी बसून एक मतांनी काडप हें बेस्ट अशें आसता. टॅक्सीवाल्यांनी खंय कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें अशें दिसता तुका? टॅक्सीवाल्यांक म्हळ्यार आमी तांकां तें म्हणा की तुमी कांय जाणांचें म्हणणें आसा आमी मिटर आमकां आमी लायल्यार जाता बी म्हणटात. पूण तेच सगळें युनिटी आसपाक जाय तेंचे भितर. जाल्यार तुमी सगळेंच काय हें नाका तें नाका म्हणून मेळचें ना न्हू. तें पडटाय तांकां.